वय ना आमकां देवान कायदो घालूंक ना, ह्याच टायमार हें करचें, त्याच टायमार तें करचें. देवान म्हणलें जी कोण सोत मानता, जी कोण भावार्थी आहा ती देवाक कशी बसतात ओथम्यान. जी कोण भावार्थी खोरी आहा, खोरी देवाक बसपी आहा ती कशी देवाक बसतात ओथम्यान. द ट्रू वर्शिपर्स वर्शीप गॉड इन स्पिरीट एंड ट्रूथ. ओथम्यान आनी सोतान आमी देवाक बसता, ओथम्यान आनी सोतान. हालेलुया. देवाक आमी ओथम्यान आनी सोतान. आनी सोत खंय आहा? सोत हा तेच्या उतरान, तेजें उतर जावन आसा सोत, ताचो सोब्द जावन आसा सोत. आनी हें सोत जेन्ना आमकां गमन येता, हें सोत आमकां सुटका दिता. जाय आमकां सगल्यांक सुटका? जाय वो नाका ब्रदर, जाय वो नाका? आं सुटका जाय? सुटका जाय, पूण सुटका कित्यान ना? सोतान ना. पूण सोत जाय न्हू पयलें. शीत रांदतलो जाल्यार तांदूळ नाका. आं आमी शीत जाय म्हणटा आनी तांदूळच घेवंक तयार ना. शीत जाय जाल्यार कितें जाय? तांदूळ जाय. वय वो ना? गंव घालतली शिताच्या जाग्यार. आं कितें शिजोत घालया शीत जाय जाल्यार? सुटका जाय जाल्यार सोत जाय. सोत कित्यान हा? बरयलेल्या उतरान हा. जेजू जावन आसा तें सोत, जेजू जावन आसा तो सोब्द. वो सोब्द जेन्ना आमी आमच्या जिवितान घेता, हे सोत जेन्ना आमच्या जिवितान आमी घेता, तेन्ना आमी सोत जाणा जाता. आनी हे सोत आमकां कितें दिता? स्वतंत्र करता, सुटका दिता. वय वो ना? सो आमकां सुटका सगल्यांक जाय, पूण तांदूळ नाका. आय मीन शीत सगल्यांक जाय, पूण तांदूळ नाका. तशें जातलें? हां उजो जाय आमकां, पूण लाकूड नाका. जातलें? लाकूड नासतना उजो करी येता? कोण कोता उजो लाकूड नासतना? तुमी खोलयांचें म्हणनाका ना, लाकडाची खबर. नाल्यार मनशां खोलयो घालून उजो घालया. सो जेन्ना तर आमकां सुटका जाय, स्वतंत्र जाय आमच्या जिवितान, जाल्यार स्वतंत्र कशें जाता? सोत गमोन येतलें पळय तेन्ना. आनी सोत कित्यान हा? देवाच्या उतरान हा. देवाचें उतर कोण जावन हा? आं कोण तो सोब्द? हां सो आमकां कोण जावो आतां? तो जेजू. जाणेन आमकां नवें जिवीत दिलां. समजता माय? हां नवें जिवीत आमकां कोणेन दिलां? हां सासणीक जिवीत कोणेन दिलां? जेजून दिलां. सो आमकां कोण जाय आमच्या जिवितान? आमी स्वतंत्रपणाचें जिवीत जियेतलीं जाल्यार आमच्या जिवितान आमकां कोण जावो? शेजाऱ्याच्यो खबरो, कोणागेर कितें जाता त्यो खबरो जाय आमकां? स्वतंत्र जातलीं आमी तितून? कोणें आमकां कितें म्हणलां तें जाय आमकां? तितून स्वतंत्र जातलीं आमी? आं कोणागेर कितें घडटा तें गमल्यार पुरो, मातशें बरें दिसता मागीर आमच्या काळजाक. तसलें जाय आमकां? स्वतंत्र कित्यान हा? देवाच्या उतरान स्वतंत्र आहा. देवाच्या उतरान आमकां फ्रिडम आहा. देवाच्या उतरान जेन्ना आमकां सोत गमोन येतलें तेन्ना आमकां स्वतंत्र आमी जातलीं. आमकां सुटका जातली. समजता? सो हें उतर आमच्या जिवितान आमकां भोव गरजेचें. आमकां नाका कोणागेर कितें घडटा तें, आमकां नाका कोणागेर कितें जाता तें खबरो, आमकां नाका. आमकां जाय आमच्या जिवितान जेजून कसलें बरेंपण हाडलां. आनी कोणागेर कितें जाता त्यो खबरो नाका, पूण आमी वचोन जे आमच्या जिवितान देवान बदलावणी हाडल्या ती वचोन आमी दुसऱ्यांच्या जिवितान आमी दिवपाक जाय. वय वो ना? आयज आमी आशिर्वादीक जाल्या. अब्रामाचो बेसांव आमचेर हा म्हणटात आमी. अब्रामाच्या उद्देशी आमी आशिर्वादीक जाल्या म्हणटात. देवान आमकां आशिर्वाद केल्या कित्याक आमी अब्रामाची सोसूद सकाळीं आमी पयलां. हां सकाळच्या टिचिंगान आमी कितें शिकल्या? कितें शिकल्या सकाळच्या टिचिंगान आमी शिकोणेन? हां अब्राम कसो नितीवंत जालो, अब्रामान कशें भावार्थान सिट्युएशनाचेर ताणें नदर मारूंक ना. नदर आसा तेजी खरी, पूण ताणें तें कन्सिडर करूंक ना, तें मानून घेवंक ना, पूण ताणें मानून घेतलें देवाची बासावणी, देवाची प्रॉमीस. आनी कितें म्हणटा? गो टू दॅट रोमन्स 19. No, go up only, no? Go back. Backwards. No, same. Okay, go 19th verse. And being not आपल्या तो भावार्थान म्हणटा ओस्कोत जावंक ना. आनी भावार्थ म्हणजे कितें आमी शिकल्या? दिसोना तेजेर विश्वास दवरपाचो. आतां येद्या वेळार ताका बासावणी जावन येयलेली.
बरी खबर आयकोंक जालेली, ताका फकत प्रॉमीस आयकलेली, फिजिकली गॉडान येयलोलें भुरगें जालोलें ना. पूण आतां तो कितें म्हणटा, देव आमकां बासावणी सुरवातेक सावन दिल्या, पूण जिवितान तर आमकां दिसती पडना, कित्याक आमी ताजेर आजुनूय भावार्थान सोत मानूंक ना. पूण जेन्ना अब्रामान सोत मानून घेतलें बासावणी आनी आपल्या बोरवोसाच्या आड वचोन ताणें बोरवोसो दवरलो म्हणटा. अँड बींग नॉट वीक इन फेथ ही कन्सिडर्ड नॉट हीज ओन body now dead when he was about 100 years old, neither yet the deadness of Sarah's womb. साराचो कुसव्याचे डेडनेस पासून ताणें मानून घेवंक ना, पूण ताणें कितें केलें, सोत मानलें. पूण ताणें ही स्टॅगर्ड नॉट एट द प्रॉमीस ऑफ गॉड थ्रू अनबिलीफ. कीप द 20th वर्स, ब्रिंग इट अप लिटल. तो म्हणटा भावार्थान तो हाल्लो ना देवाचे बासावणेचेर. प्रॉमीस ऑफ गॉड इज वॉट, देवाची बासावणी, देवाची प्रॉमीस आमकां, देवाची बासावणी आमकां. ही स्टॅगर्ड नॉट एट द प्रॉमीस ऑफ गॉड थ्रू अनबिलीफ. हें अनबिलीफ म्हणजे कितें, अनबिलीफ म्हणजे कितें, अनभावार्थपण. अनबिलीफ म्हणजे देवाची प्रॉमीस जेन्ना आमी भावार्थ दवरिना, अनभावार्थपण जाता, तेन्ना ही प्रॉमीस आमकां घडोवन, देवाची बासावणी घडोवन येवपाक आमकां प्रॉब्लम जाता. आतां दुसऱ्या उतरान आमी म्हणोया, इज्रायली पोरसां आमी पळयता, हिब्रूज चॅप्टर 4 आमी पळयता आनी चॅप्टर 3 आमी पळयलां. इज्रायल पोरसां म्हणटा ओरोनांतल्यान प्रॉमीस लँडान पावोंक ना, बासावणी दिलेल्या सुवातीचेर पावोंक ना. कित्याक तेंच्या अनभावार्थ्याक लागून म्हणटा. बिकॉज ऑफ देअर अनबिलीफ दे कूड नॉट एंटर द प्रॉमीस लँड. प्रॉमीस लँडान कित्याक पावोंक ना, तेंच्या अनभावार्थ्याक लागून, अनबिलीफाक लागून. बिकॉज दे ग्रंबल्ड, तेंच्यांनी कितें म्हणटा तें गुणगुणली, ती कंप्लेन केली, आमकां इजिप्टानसान हांगा मरपाक हाडल्या म्हणटा, जेवण ना जालें, मागीर तांकां तान येयली, ती उदक ना जालें, तेंच्यांनी विसर पडलो तांचेर. कसो, देवान दोर्या दोशी केलो आनी आमकां त्या दुस्मानाच्या हातांतल्यान सोडून, गुलामपणांतली सोडून, दोर्या दोशी करून आमकां ते दोर्यांतल्यान भायर काडली. आनी फाटल्यान आमी पळयता आसतना आमचो दुस्मान त्या दोर्यांत बुडोवन काबार जाले. ही मिलाग्र तांणी पळयली, वयव ना, पोंग नासली सगल्यांनी. इट इज ऑल रिकॉर्डेड नो इन द बूक ऑफ एक्झॉडस. आतां कितें पळयता, इज्रायल पोरजेन पयलें कसो दुस्मान त्या दोर्यान व्हांवोन गेलो, मरोन गेलो. इजिप्ट जेन्ना इजिप्टाचे लोक जेन्ना फाटल्यान लागले पळय तेन्ना तें पळयलें. मागीर तांकां वाट दाखोवपाक म्हणटा पिलर ऑफ क्लाउड, दिसाच्या दिसा कुपाचो म्हणटा एक खांबो कसो म्हणटा, कूप म्हणटा ताका दिसाचें वाट दाखयतालें, आनी रातचें म्हणटा उज्याचो पिलर ऑफ फायर म्हणटा रातीच्या टायमार तांकां वाट दाखयतालें. हें सगलें सादारण काय हें सुपर नॅचरल? ही अजापाची खबर न्हय, ही सादी गजाल बोश्टेंक वाडटा हें. ही देवाची महिमा, ही देवाची कृपा. सोजमता हें तांच्यांनी सगलें दोळ्यांनी पळयलें. कशे भाशेन गुलामपणांतली देवान सोडयली तें सगलें पळयलें. आनी तरी आसतना आतां तांकां भूक लागता, देवाक शिणटात, मोसेसाक तापयतात, वयव ना, गुणगुणटात आनी म्हणटा आमकां हांगा मरपाक हाडल्या, थिंगा तरी आमी मेलेली चड बरें आसतलें आसलें, आमकां कित्याक हिंगा हाडल्या. पूण मागीर देव तांकां जेवण दिता, माना दिता. कितलीं वर्सां 40 years. कितलीं वर्सां देव तांकां हें जेवण दिता. स्वर्गासान आयलोलें एक दोवाच्या भाशेन येयलोलें माना जाता म्हणटा धरतेचेर म्हणटा, जें तांचें जेवण खाण जालें. पियोंक तांकां दोंगराक म्हणटा, दोंगराचेर म्हणटा आपल्याचो बोडी ती मारली मोजेसान आनी दोंगर फुट्टा, खडप फुट्टा आनी जोर व्हांवता त्या खडपांतल्यान. हें सादी गजाल, अजापाची खबर न्हय. ही अजापां, ही विजमितां, ह्यो मिलाग्र्यो, ही ओचोरयां देवान तेंच्या दोळ्या मुखार केली, तरी ती गुणगुणली. आयज देवान आमच्या जिवितान जेजू सोवें इतलें बरेंपण केलां, इतलें आमकां सगलें वर्त्या मापान आमकां सगलें बरेंपण दिलां, पेकोवणी आमकां दिल्या. गरीब तो जालो म्हणटा आमकां गिरेस्त करपाक, विंगलो तो जालो म्हणटा आमची लॉस धांपपाक, नाकारलेलो जालो तो म्हणटा आमी स्विकारलेली जावपाक. इतलें सगलें जेजून त्या कुर्साचेर आमच्या पासत केलें. हें सगलें आमी उतरांतल्यान वाचता, कानांतल्यान आयकता, तरी आमी केन्ना केन्ना गुणगुणटात, वयव ना. आनी आमकां जेन्ना आमी गुणगुणटा देवाचें बरेंपण दोळ्यांनी दिसती पडपाक आमकां उणेंपण जाता, चुकता. पूण कितें, आत्म्यान आमच्या सगलें दिलां. देव दितलो हेच्या फुडें ना, देवान आमकां आतां दिलेलें हा. खूंय हा सगलें? गॉड हॅज, एफिशियन्स 1:3 म्हणटा गॉड हॅज ऑलरेडी ब्लेस्ड अस विथ एवरी स्पिरिच्युअल ब्लेसिंग. आत्म्यान आमकां देवान सगलें दिलां.
पेकोवणी पासून दिल्या. आमकां जायते फावटी दिसता आमी जेन्ना मागता तेन्ना देव आमकां दिता. आमी मागता तेन्ना देव दिना. गॉड हॅज ऑलरेडी ब्लेस्ड अस. पूण जेन्ना आमी भावार्थान स्वत मानता, ऑन भावार्थ ना दोरी नासतना भावार्थान जेन्ना स्वत मानता, ही ओचोऱ्या ह्यो मिलाग्रो आमच्या जिवितान आमी ह्या दोळ्यांनी दिसता तशी आमकां दिसती पडोन येता. जायते फावटी आमी आयकना मिलाग्रो, कोणाची पेकोवणी जाली, कोणाक काम नासलेलें काम फावो जालें, कितले अजाप आमी आयकना. टेस्टमनी आयकना आमी टेस्टमनीज ह्यो कश्यो घडटा. हे सगळे आमचे ओतम्यान स्पिरीट रेल्मान आसता ते आमकां दिसती पडोन येता आमच्या भावार्था उद्देशी. भावार्थ हा तेन्ना आतां हांगासर पळय तो म्हणटा आलोंक ना. कित्याचेर? ही डीड नॉट स्टॅगर्ड नॉट एट द प्रॉमीस ऑफ गॉड थ्रू अनबिलीफ. देवाचे बासावणेचेर तो आलोंक ना, ऑन भावार्थ्यान म्हणटा. ऑन भावार्थ एक अशी वस्त आहा की आमकां देवाच्यो बासावण्यो फिजिकली जावन येयलेल्यो दिसती पडपाक दिना. Unbelief is something which will not allow us to see the promise of God manifesting in our life. आमच्या जिवितान घडोवन येवपाक आतां आमचे जायते आवंडे आहा. कितें तरी आमी आवंडेतात न्हू आमच्या जिवितान. आवंडेता तो आवंडेना. तुमचो आवंडो ना. यू डोंट हॅव डिझायर, यू डोंट हॅव यू आर नॉट होपिंग ऑन समथींग. आवंडे आसतात न्हू आमचे. तुजो कसलो आवंडो आहा सिस्टर? भलायकीचो आवंडो. ओके, एक जाली भलायकी. तुजें कितें आवंडो आहा? Whatever you are desiring, you are hoping something to happen. कितें आवंडो आहा? काय ना? तुजें कितें आहा सिस्टर? Faith will work only if there is hope. Okay, you want to grow more and more in Jesus. Okay, तुजो कितें आवंडो आहा सिस्टर? कितें तें? Grow more and more in the word of God. Okay, what is your same? You don't have any other desire? You're searching for something? What is that? Lot of things. So that is your hope, right? Yes or no? I'm asking that. See, growing in the word of God is part. Everybody has to grow. But apart from that, we desire something. Yes or no? Yes? I desire every day, I have a hope and I desire and I believe that when I have a hope, faith is a substance of the things hoped for. If there is no hope, faith will not work. आमचो होपिंग, आमचो आवंडो, आमचो बोरवोसो आमकां आसताच. आतां म्हजो आवंडो कितें आहा? I hope that God has kept me and my family in a good health. Understanding? A good health, financial stability. These are the hoping. We hope. Growing in the word is fine. You grow in the word of God. But if you're not hoping for anything other, for example, आमी financial problem वयता. For example, आमकां पयशांच्या बाबतीन आमकां दर उणेपण आहा. येस नो? आयज कालच्या जिवितान हे मेन प्रॉब्लम जाला लोकांचे. वयवो ना? पूण आमी ते सायडीक दवरता आनी फकत एक ओन्ली वन थिंग वील होल्ड. नो, वी ऑल्सो डिझायर नो. आमकां दिसपटो ग्रास आमकां जाय वो नाका? नाका म्हणटात आमी दिसपटो ग्रास. नाका? जाय आमकां. सो हो आमचो आवंडो न्हय? दिसपटो ग्रास आवंडो, रायट? सो जेन्ना आमी एक आवंडो दवरता, आमी एक भावार्थ दवरता, हो आवंडो दवरला तो घडोवन येता म्हूण. समजलें? होप दवरना. आमचो देव जावन आसा एक बोरवोशाचो देव. द वर्ड ऑफ गॉड सेज गॉड इज अ गॉड ऑफ होप. वी आर होपिंग इन हिम. And we are believing whatever we are hoping for, it has come to pass by faith. Because faith is the substance. Faith is that assurance of the things hoped for. So if there is no hope, how faith will work? Yes or no? Praise Jesus. Understanding? Now. But we keep the hope, no? If God is there, everything is there. But we have a desire of things, right? Now, for example, if I want to build a house, I will make an imagination. I'm hoping for that to come to pass. Yes or no? And who will bring it to pass? The faith will bring it to pass, because faith is the substance of that hope. So when I desire for something, I believe in whatever I'm desiring, I'm believing it by faith that it will come to pass, and it has come to pass. To see that in manifestation, to see that in physical, with our physical eyes. Hallelujah. If I'm going through some sickness, I'm hoping for the healing. Yes or no? That how that healing will come? By faith, when I believe. Understanding?
नाव ही स्टॅगर्ड नॉट एट द प्रॉमीस ऑफ गॉड थ्रू अनबिलीफ. हे एक ऑन बावार्थपण हा तें जावन आसा एक आमकां हिंड्रन्स. इट्स अ स्टम्बलिंग ब्लॉक इन द मिडल फॉर अस. आमी तर ऑन बावार्थपण हा जोरी तर आमी मातसो पासून तर दुबाव हाडटा देवाच्या बासावणेचेर आमकां आनीक तें दिसती पडोन येतलें. आतां हांगासर ताका केदी व्हडली प्रॉमीस दिल्या देवान. आपणें तुका जाय त्या राष्ट्रांचो बापूय केला. पूण हें घडोवन येवपाक तेणें भरवोसो धरचो पडलो ना. आनी 19th वर्स आमकां कितें म्हणटा 18th वर्स ही अगेन्स्ट हीज होप ही बिलीव्ड अगेन्स्ट हीज होप ही हॅड अ होप. बरवसाचेर आड वसोन ताणें बरवसो धरलो. सो बरवसो आमकां गरजेचो तें घडोवन हाडटलें जाल्यार कित्याक बाबार जावन आसा ती वस्त बरवशाक तुज्या जिवितान घडोवन हाडटा जें तुवें कितें बरवसो दवरला. समजलें. आतां पळय आतां तो म्हणटा आलोंक ना म्हणटा जें कितें देवान ताका बासावणी दिल्या तेजेर कोणाचे उद्देशी ऑन बावार्थान तो आलोंक ना म्हणटा. ही सेज ही स्टॅगर्ड नॉट एट द प्रॉमीस ऑफ गॉड थ्रू अनबिलीफ. दीस अनबिलीफ इज द थिंग वीच डीड नॉट अलाउड इजरायलाइट टू गो टू द प्रॉमीस लँड. सुरवातेक ऑन बावार्थाक लागून ती बासायलेल्या देसान पावली ना. कित्याक ऑन बावार्थाक लागून. जोरी तर हांव बावार्थ दवरिना जेजूच्या गायने हांव बरें जालां म्हूण म्हाका पेकोवणी दिसती पडोन येतली. आं जोरी तर हांव बावार्थ दवरिना जेजू म्हज्या पासत कुर्सार मरोन आपूण गरीब जालो म्हाका सुबामपणान सुबामपणान म्हाका दवरपाक जावं बेसावांनी म्हाका दवरपाक फायनान्शियल वायज फायनान्सान जावं पयशांच्या बाबतींत म्हाका सारकें दवरपाक म्हाका हाव टू से म्हाका गरीबकाये न्हय पूण ताजे गिरेस्तकाय ताजे गरीबकायेचे उद्देशी ताणें आमकां गिरेस्त केल्या. हें तर हांव बावार्थान स्वत मानिना. हांव आनी गिरेस्तकाय पळोवंक पावतलें वो गरीबूच उरतलें. समजता. जें कितें पळय जेजून आमकां त्या खुर्सा उद्देशी केलां तें चोरपाक येता चोर आमचे कडल्यान काडून व्हरपाक. चोर येता आमकां फटोवपाक. चोर येता आमकां सगळें आमचे कडल्यान आमकां ही कम्स टू स्टील. whatever Jesus has given us through his cross, he comes to steal. समजता. एक आमकां एक बरवोसो जेजून दिला त्या खुर्साचेर. एक संतोस आमच्या काळजाक दिल्या त्या खुर्साचेर. समजता. खुर्साक ताणें वेंग मारली म्हणटा संतोसान कित्याक तो जाणा त्या खुर्सा उद्देशी आमची सुटका आहा. आमकां सासणीक जिवीत कशें मेवलां त्या खुर्सा उद्देशी. वयव ना आमी जोयतीवन कित्या उद्देशी जाल्या. इन Colossians 2:14 आमी पळयता आमी जोयतीवन जाल्या त्या खुर्सा उद्देशी. थ्रू दॅट क्रॉस वी आर विक्टोरियस इन क्रायस्ट जीसस. देवान ती विक्ट्री देवान ते आमकां जोयत आपूण झुजला आनी आमकां जोयतीवन केल्या. त्या खुर्सा उद्देशी आमकां हें सगळें मेवलां. आयज जेन्ना त्या खुर्सा उद्देशी आमकां पळय कितें मेवलां आमकां मनान आमच्या फोटी घालून सोयतान हें चोरून व्हरोंक सोदता. सो तो एक तर येयत जाल्यार आमच्या कुडींत येतलो. कित्याक आमकां भलायकी खंय मेवल्या जेजूच्या गायांनी भलायकी मेवल्या. सो तें चोरपाक येता तो. आमकां सासणीक जिवीत खंय मेवलां जेजून आमचे पातकी स्वयं त्या खुर्सार उबारून आमकां सासणीक जिवीत मेवलां तें चोरपाक येता तो. कशें तें चोरतलो तो. सासणीक जिवीत कशें चोरूंक जाता. आं सासणीक जिवीत कशें चोरूंक जातलें. आमकां कितें करतलो तो. वॉट हील डू. हील ब्रिंग हीज लायज नो. हील से यू डीड दीस यू डीड दॅट. ही वील पुट यू इन गिल्ट. अंडरस्टँडींग. तो आमकां गिल्टान घालतलो. आमकां तो उणेपणान घालतलो. आमकां तो चिंतनांनी घालतलो. आनी ओन्ली वन वे एकूच रस्तो तो उजार करूंक जाता आमकां चिंतनांनी आमकां उणेपणान घालपाक. तो कितें दाखयतलो आमच्यो चुकी आमच्यो मिस्टेकी. वयव ना. आनी आमी मागीर आमच्यो मिस्टेकी पळयल्या उपरांत आमकां कितें जाता अरे हांवें अशें केलें हांवें तशें केलें इतलें हांव उतरान आहा कशें घडलें म्हजे कडल्यान हें. हाव कॅन आय डू दीस. आय एम सो मच इन द वर्ड ऑफ गॉड. येस ओ नो. So eventually where my focus is going? On myself. So आमकां गमना ह्यो सोयतान घालता तकलेन आमच्या फोटी म्हूण आमकां अशें दिसता ओ आय डीड दीस आय डीड दॅट एंड आय एम सो मच इन द वर्ड ऑफ गॉड. हाव कॅन आय डू दीस. वाय कांट. पडलें फॉल जालें. बट आतां म्हाका कॉन्शियस कितें आसूंक जाय. Christ has redeemed me from everything. Christ has shed his blood on the cross for me and through his blood of my yesterday, today and forever. आयचें पातक कालच्यान हेचे फुडें पासून जातलें सगळ्या पातकांतल्यान जेजून म्हाका बक्षणे दिला सुटका दिल्या सोडवण दिल्या. सो आतां तर सोयतान म्हाका म्हणटा तुवें काल अशें केलां राती अशें केलां आनी आयज तूं वयता आनी देवाचें उतर परगट्टा. वयव ना. ही चिंतना घालूंक जायना. आमकां पासून म्हणून तूं गेल्या आयतारा तुमकां पासून तो फोटी हाडीत कसल्यो. लास्ट विकान तुवें बरें टिचींग आयकलां बट होल वीक तुवें बायबलाक हातूच लावंक ना आनी आयज तूं पोते वयता. वचनाका. तूं पयलें शीक गेल्या आयतारा कितें शिकलां तें. सारकें. आमकां कितें दिसतलें आं वय न्हू सारकें. बट आमकां रियलायज जायना वो कोण शिंगांचो उलयता म्हूण आमचे कडेन. समजता.
It's not about our performance. It's about His performance, what He has done. His grace is there, available 24/7. आमी फकत भावार्थान तितून टॅप करूंक जाय. आमच्या कोरण्या उद्देशी न्हय. जोरी तर हांव चिंत्तां एक वीक हांवें वेस्ट केलो, देवाक हांवें टायम दिवंक ना, अशें हांवें करूंक जायनासलें, कशें जालें हें अशें कशें घडलें म्हणजे कितें? वेर इज माय फोकस? ऑन माय वर्क्स. म्हजे कोरण्याचेर म्हजें ध्यान आहा. ही म्हाजे कोरण्याचेर कांय खबरूच न्हय. समजता? सोयतानाक आमी सांगोंक जाय आमी कोण? क्रिस्ता सोवे. आमी कोण? क्रिस्ता सोवे. आमी जावन आसा नवी रोचना. पोन्ने ते सोगले गेले आनी आतां सोगले कितें जालां? सोगले जालां थोडेशें जालां? शुअर तुमी? सोगले जालां म्हूण? सोगले नवे जालां? सो आनी आमचें ध्यान आमकां दवरूंक जाता? साम एरिया आजुनूय जावंक ना दिसता. आदी म्हाका चड राग येतालो, आजुनूय तेसो येता. सो जावंक ना दिसता ही एरिया. अशें जाता? ना. ओल्ड थिंग्स आर पास्ट अवे. बिहोल्ड all things have become new. सो जोरी तर हांव म्हाका आदी सुबेज राग येतालो आनी आयजूय तेसो राग येता जाल्यार हांवें कितें चेंज करूंक जाय? म्हजो राग वो म्हजें चिंतप? म्हजें चिंतप चेंज करूंक जाय उतरा प्रमाणे. आदी म्हाका राग येतालो खरो, आयज म्हाका राग येना, पूण ही जावन आसा सैतानाची फोट म्हाका आजुनूय दाखयता हांव रागिश्ट म्हूण. समजता? हांव जावन आसा नवी रोचना. हांव जावन आसा जेजू क्रिस्ताची कूड. म्हाका कोणाचें मन मेवलां? आय हॅव अ मायंड ऑफ क्रायस्ट. दीज आर द प्रॉमिसीस, द वर्ड ऑफ गॉड वीच वी नीड टू कन्फेस ओवर आवर लायफ, डिक्लेअर ओवर आवर लायफ, and renew this mind day and night with the word of God and tell to ourselves who are we in Christ Jesus. आयज आमी जेन्ना भावार्थी म्हणटा जेजू सोवे आमकां नवें जिवीत मेवलां जाल्यार आमी उरल्या वा आतां आमी जियेता ती कोण? गलेशियन्स 2:20 आमकां कितें म्हणटा? आय एम क्रुसिफायड विथ क्रायस्ट. आयज हांव जियेता तो हांव न्हय, पूण वो क्रिस्त म्हजें सवें जियेता. क्रिस्त म्हज्या भितर जियेता. ही जावन आसा म्हजी नवी आयडेंटिटी. ही जावन आसा म्हजी आयच्या दिसाची एज अ भावार्थी ही जावन आसा म्हजी वळख. हांव क्रिस्ता सोवें जियेता. म्हज्यो कोरण्यो ज्यो घोट्टा खऱ्यो, पूण हांव जावन आसा जेजू जावन आसा म्हजो जेन्ना स्विकारला सोमी दोनी सोडवंडार आयज जेजू म्हज्या भितर जियेता. ज्यो हांव कोरण्यो करता ह्यो जेजूच्यो. उतरा प्रमाणे ह्यो कोरण्यो जाता त्यो कसल्यो? जेजूच्यो. पूण घोडेक म्हजें एक्शन पासून सेम जाता. इट इज नॉट बिकॉज हांव आजुनूय चेंज जावंक ना, इट इज बिकॉज म्हजें मन आजुनूय रिन्यू जावंक ना. आनी मन कशें रिन्यू जातलें? रोमन्स 12 आमकां कितें म्हणटा? डू नॉट बी कन्फर्म टू दीस वर्ल्ड बट रादर बी you transform by renewing of your mind. How can I renew my mind? With the word of God. म्हजें मन कशें रिन्यू जातलें? देवाच्या उतरा प्रमाणे. आमचो रोप कसो क्लीन जाता? रोप कसो क्लीन जाता? सोप घालतात न्हू आमी. हें मायंड कशें आमचें क्लीन जाता? डे एंड नायट वर्ड ऑफ गॉड घासूंक जाय आमच्या मनाक. समजता? रोप साफ जावपाक आमी कसलो डिटर्जंट हाडूंक वयता. कोणें एड येयलो पुरो हाडलें. तो काबार जाल्यार दुसरें एडवर्टिजमेंट येयलें पुरो तें हाडलें. कोण वासाचें, कोण आनी कितें. येसो न्हू. रोप वास येवपाक जाय म्हणून काय बरें बरें घालतात आमी. कितले पयशे पडोंक वी आर रेडी टू स्पेंड. येसो न्हू. कसलें पयलें साबू घालतली, मागीर आनी कितें येता मागीर वासाचें घालपाक. तुमी हाडनात? हाडटात न्हू. रोपाक आमी पासार जाताना बरो वास येवंक नाका फुलांचो? जायवो नाका. तो भायलो वास मागीर पळोवया. पयलो भितरल्यान वास येवंक जाय भायर. कसो येतलो? आमच्या कोरण्यांनी. कसो येतलो तो वास? आमच्या कोरण्यांनी. जेजूचो जो फ्रेग्रन्स आहा पळय तो भायर सरोंक जाय. कसो भायर सरतलो? आमच्या कोरण्यांनी. कोरण्यो केन्ना बदलतल्यो? जेन्ना उतर भितर घेतली. वयवो ना? हालेलुया. रोपाक वास हांव ना म्हणना, घालूंक जाय. पूण एट द सेम टायम आमच्यो कोरण्यो जाता पळय त्यो देवाच्या उतरा प्रमाणे जावंक जाय. आमच्यो कोरण्यो उतर जाणा जावपाक जाय. दुसऱ्याक तो वास येवंक जाय. आवय काय बरो वास येयलो, काय बरो परमळ येयलो, बरो वास येयलो. रोपाचो न्हय पूण आमच्या कोरण्याचो. कशें काय अशें जिवीत बदल्लें ह्या मनशाचें? कशें काय हो मनीस बदललो? असो आदी वचो नासलो, आतां कशें जालें काय? तो जेजू जो तुजे भितर जियेता तेजो परमळ भायर सरता. जेजू जावन आसा एके भाशेचो परफ्यूम. जाणान तुमी? बरयलेलें ना, हांव म्हणटा. जेजू जावन आसा एक बरो वासाचो परफ्यूम. अग्री जातात तुमी म्हजेर? सो जेन्ना तो परफ्यूम आमी उजार कोत्तेली कशी, तो पयलो भितर घेवंक जाय न्हू. मारल्यारूच चेराचो वास येतलो न्हू.
वय ना तशें जेजूक पयलो भितर घेवंक जाय तेन्ना तो पोरमोळ भायर सरतलो. भितर घेतल्या उपरांत कसो घेतली ह्या उतरांतल्यान. दीस आनी रात देवाच्या उतरान. एज आय ऑलवेज से वी नीड टू सोक अवर सेल्फ इन द वर्ड ऑफ गॉड. भिजोत घालूंक जाय आमकां आमी त्या उतरान. आमी भिजोंक जाय तितून. अशीं आमच्या काळजां निबोर जावंक जायना. तांदूळ कशें भिजयल्या उपरांत सारकें सॉफ्ट जाता तशें आमी उतरान अशीं भिजोंक जाय की आमी निबोर न्हू पूण आमी सामकी मधूर सॉफ्ट जावंक जाय. हार्डन जावंक जायना. Jesus always say, do not harden your heart, do not harden your heart, do not harden yourself when you hear the word of God. But be sensitive. देवाच्या उतराक आमी इतली सेन्सिटीव आसूंक जाय. एक एक कोरणी आमची सारकी ते फ्रेग्रन्स कसो मारल्या उपरांत लिपोवन दवरना. चेर मारल्या उपरांत वास लिपोवन दवरूंक जाता. सो तूं जितलें उदक तुजें उतर तुजें सिक्रेट रुमान तूं भितर घेतलें, तूं स्टडी करतलें, तूं मेडिटेट करतलें, जेन्ना तूं भायर सरता तेन्ना एक पोरमोळ कसो भायर सरता जेजूचो. समजता. चेर मारल्या उपरांत परफ्यूम आमी मारल्या उपरांत कितें जाता दुसऱ्याक वास वेता. वास लिपोवंक जाता. जॅकफ्रूट पांटल्या पोना धांपलें म्हूण धांपोन उरतलें. वास सगल्याक पावतलो. शेजाऱ्यागेर दुसऱ्या वाड्यार पासून पावतलो दिसता न्हू. पावता न्हू. इतलो स्ट्रॉंग आहा न्हू तो वास. प्रेज गॉड. सो ते भाशेन जितले आमी आमच्या क्वायट टायमान, आमच्या ओगे टायमान, आमच्या पर्सनल टायमान आमी प्रायोरिटी आमच्या देवाक दितली, तेज्या उतराक दितली. आमी सिक्रेटली दुसऱ्यांक गमना तशें आमी उतर भितर घेतली खरें. पूण जेन्ना आमी आमची कोरणी, आमची चाल, आमचें चलप, आमचें उलोवप, आमचें आसप, आमची कोरणी जी भायल्यान जातली तो जातलो एक जेजूचो पोरमोळ दुसऱ्यांक. समजता. आनी जेन्ना वास बरो येयल्या उपरांत आमकां राग येता. बरो वास येयल्या उपरांत आमकां कितें जाता. हां बरो परफ्यूम वास येयल्या उपरांत आमी म्हणना आगो कितें गो नांव तें हांवूय हाडटा गो म्हाका सांग. आमी रोखडीच जातात न्हू. बरो वास येयल्या उपरांत आमी विचारना. आनी कसलो बरो वास येना जाल्यार कितें करतले आमी. आवय हे मनशा फुड्यान रावप पासून नाका म्हणची ना. वास तर बरो येना परफ्युमाचो आमी कितें म्हणटा नाका नाका. ताका सांगची ना पूण फुड्यान रावची ना त्या मनशाच्या. घोडेक तो येता तो मनीस दिसत बसत जाल्यार वील टेक सम अदर डायरेक्शन एंड वील गो बिकॉज वी कांट बेर दॅट स्मेल. येसो न्हू. पूण बरो वास येता जाल्यार आमी कितें म्हणटली हा नायस. आमी वयल्यान आनी लागीं वयतली. विचारतली कसलो कोहो ब्रँड तो खंयचो खंय हाडला खंय ऑर्डर केला. विचारची ना. विचारतली. ते भाशेन आमची चाल जिविताची अशी जावंक जाय ह्या उतरा प्रमाणे. एफिशियन्स 5:1 आमकां म्हणटा वी हॅव टू इमिटेट गॉड. आमी देवाक इमिटेट करूंक जाय. ताची चाली प्रमाणे आमी जिवंक जाय. जितले आमी तेजे चाली प्रमाणे जियेतली तितलो हो जेजूचो पोरमोळ आमी दुसऱ्यांक दितली. हांव कित्याक लागून ही उदाहरणां घेता. ही म्हाका हांव चिंतून चिंतून दिता म्हूण न्हय पळयतात म्हणजे जस्ट रिमायंड. कित्याक ही उदाहरणां आमी आयकता तितलो आमकां आदार जाता देवाचें उतर सजमोवपाक. येसो न्हू. आमकां आदार जाता. जायते पाटी आमी कोणाचे जिविताची स्टोरी आयकता आनी आमकां अशें दिसता आमच्या जिविताक लागता वय वय सेम म्हाकाय सेम जाता. सांग मागीर कितें जालें. सो वी गेट रिलेट रायट. आमी रिलेट जाता त्या गजालींक. येसो न्हू. आमच्या जिवितान जाता तशें सेम जालें जाल्यार आमी मागीर आनीक एक्सायटेड. सो जे भशेन आमच्या जिवितान लागता तशें आमी एग्जाम्पलां आयकता तसलें आमी आमकां एग्जाम्पल्स मेवता जावं कसली शिकवण मेवता आमकां आयकोंकय तें बरें दिसता आनी आमकां सोजमणूय येता. सो देव आमकां सादें बरी आपलें उतर आमकां शिकयता. उतरान जेन्ना आमी भिजत रावतलीं उतरान जेन्ना आमी फुगोवन रावतलीं तितली आमी देवाच्या उतराक सेन्सिटीव कितें म्हणटा सेन्सिटीव निबोर आसची ना आनी गोट रावची ना. येसो न्हू. नाल्यार निबोर तर आमी रावत कितलें आयक सोजमणी येतली ना. ताका देव कितें म्हणटा कान आसलेल्यांनी आयकोचें दोळे आसलेल्यांनी पळोवचें. वय वो ना. म्हणजे तांकां कान दोळे नासले त्या वेळार लोकांक spiritualize. So when you become sensitive to the word of God, you can understand the word of God. आमी आमची काळजां मना निबोर करून देवाचें उतर सोजमोंक पावतलीं. फारिझेव देवाचें उतर सगळे जाणां आसलेले इन एंड आउट. पूण तेंची काळजां कितें आसलेलीं निबोर आसलेलीं. कित्याक लागून तांच्यांनी आपलें आपणाचें नितीवनपण तयार केलेलें. ओन सेल्फ रायचियसनेस तयार केलेलें. तांकां दिसतालें आमच्यो कोरण्यो आमकां बापा सरशी सारक्यो रायट स्टँडींग दिता. पूण कोरण्यांचेर हात हल्लेले. आयज आमी पळयता देवाचें उतर नितीवनपण आमकां फावो जालां जेजूच्या कोरण्या उदेशी. आमकां देवाची कृपा फावो जाल्या जेजूच्या कोरण्या उदेशी.
कितेंच आमकां आमच्या कोरण्या उद्देशी फावो जावंक ना. कोरणे उद्देशी तर फावो जालेले, वो आमकां एक कितें म्हणटा तें गिफ्ट आसचो नासलो, पूण वो आसतलो एक रिवॉर्ड कसो आमकां. जस्ट लायक आमकां सॅलरी मेवता, काम केलें सॅलरी मेवली, सो तुजे कोरणी केली तुका हें इनाम मेवलो. हे भाशेन न्हय, पूण आमचें नितीवंतपण जावं, आमकां कुरपा जावं, आमकां खाकूत आमचे कोरणे उद्देशी न्हय, पूण आमकां जेजूच्या कोरणे उद्देशी आमकां देवाचें नितीवंतपण फावो जालां. जे भाशेन आमी आब्रामाचे पासून, पूण हें सगलें ताका कशें घडोवन आयलें. आयज तेजें आमी जिवीत पळयता. आयज ताणें उतराक कसो पयलो वयलो जागो दिलो. सुरवातेक तोय हारलो, सुरवातेक तोय कुडीन जियेतालो, पूण जेन्ना देवान ताका ती बासावणी दिली आनी आपल्या तोंबूतल्यान भायर हाडलो आनी ते नेकेत्रां मेजूंक लायली आनी देवान ताका आपली प्रॉमीस, तुजी संसद कशी आसतली तें ताका दाखोवन दिलें. तेन्ना तो आतां कितें म्हणटा, ही स्टॅगर्ड नॉट एट द प्रॉमीस ऑफ गॉड थ्रू अनबिलीफ. हें अनबिलीफ तर आमकां आसत जाल्यार आमकां कितें, देवाच्या बासावणेचेर आमकां दुबाव. जरी तर आमकां देवाची बासावणी आतां आमकां आसा खऱ्यो, देवान आमकां जायत्यो बासावण्यो दिल्या, वय हो ना. हें पुस्तक कसलें, हें पुस्तक जावन आसा देवाच्या बासावणेचें. हें कसलें, प्रॉमिसीस ऑफ गॉड. सगल्यो देवाच्यो बासावण्यो ह्या पुस्तकान आहा. आयज हें पुस्तक आमच्या जिवितान व्हडलो रोल प्ले करता, व्हडलें आमच्या जिवितान कार्य करता. हें उतर आयज आमी जिवी मनशां जियेता ह्या उतरा प्रमाणे. आमचे कडेन फिजिकल एविडन्स आहा ना, आमचे कडेन रिटन एविडन्स आहा. समजता, आयज आमचे कडेन बरयलेल्यो बासावण्यो आहा. आदल्या करारान आमी पळयता, देव अब्रामा कडेन एक ताळो जावन उलयलो, एक आंच बडवो जावन उलयलो, एक उतर कसो जावन उलयला. द वर्ड ऑफ गॉड केम टू एब्राहम, द वर्ड ऑफ गॉड सेड टू एब्राहम. येस न्हू, एक उतर कसो. आयज आमचे कडेन कसो उलयता, त्याच बरयलेल्या उतरांतल्यान देव आयज आमचे कडेन उलयता. जाल्यार तुमी चिंता, हें देवाचें उतर आयज आमच्या जिवितान कितलो व्हडलो रोल प्ले करता, कितलो व्हडलो म्हत्वाचें काम ह्या उतराचें आमच्या जिवितान. आयज आमी क्रिस्तीव आमी म्हणटा, आमी क्रिस्तांवां, आमी क्रिश्चन म्हणटा, आमी जियेता भावार्था उद्देशी. कित्याक हिंगा उतरान हे सगलें बरयलेलें आहा, देवाच्यो बासावण्यो सगल्यो बरयलेल्यो आहा. कोरिंथकारांच्या चिठीन पावलो आमकां म्हणटा, जेजू उद्देशी सगल्यो बासावण्यो येस एन एमेन म्हणटा, सगल्यो जावन येयल्या, घडोवन आयल्या. ज्यो सगल्यो खंय आहा, दिसना त्या वाठारान, इन दी अनसीन, आमच्या ओतम्यान आहा, आमच्या स्पिरीट रेल्मान आहा. पूण ह्यो केन्ना आमकां घडोवन येता, जेन्ना आमी ऑन भावार्थ्या प्रमाणे रावना, पूण आमी आलो ना भावार्थाचेर. वी स्टॅगर्ड नॉट एट द प्रॉमिसीस ऑफ गॉड थ्रू अनबिलीफ बट वॉज स्ट्रॉंग इन फेथ. आमी भावार्थान स्ट्रेंथन जाता, घोटायेन जाता. कित्यान, भावार्थान जे भाशेन तो जाला तशें आमी जावंक जाय. गिवींग ग्लोरी टू गॉड. Praise God. So he staggered not at the promises of God through unbelief, but was strong in faith, giving glory to God, and being fully persuaded that what he had promised, he was able also to promise. He was able also to, he was also able to perform. And being fully persuaded, go to that again, 21. That what he had promised, he was able also to perform. Go to the NLT, please. Yeah. Okay, we'll read from 20. Abraham never wavered in believing God's promise. Okay, it makes little easier. Okay, Abraham never wavered. He staggered not in believing God's promise. In fact, his faith grew stronger, and in this, he brought glory to God. He was fully convinced. तो सारको कितें जालो, देवाचे बासावणेक ताणें स्वत मानून घेतलें, कन्विन्स जालो तो. He was fully convinced that God is able to do whatever he promises. So no matter any kind of situation comes in our life, let's believe that God is able. God is able to do whatever he promised. देवाक करूंक जाता जे कितें ताणें आमकां बासावणी दिल्या, ही बासावणी घडोवन हाडपाक गॉड इज एबल. गॉड इज अ able God. Whatever promise he give, God is able to do whatever he has promised. If God is promising that he has given us healing through the wound, by the wounds of Jesus Christ, देवान तर आमकां पेखवणी दिल्या. आयज कसलेय सिट्युएशन आसूनी, जेजूच्या गायांनी आमची पेखवणी झाली. We are already healed by the wounds of Jesus Christ. We are healed by the stripes of, by his stripes we were healed. जरी तर आमकां संवसार म्हणटा वखद ना, आतां आमी चडशे हिलिंगाचेच कित्याक म्हणटा, बिकॉज वी आर मोस्टली स्ट्रगलिंग इन दॅट एरिया. येस ओ नो.
आमकां जायते पाटी कसली कसली दुयेंसां दिसती पडटा जेका वखद ना मेडिसीन ना मे बी लायफ टायम मेडिसीन घेवचें पडटलें म्हणटा आनी कितें जायते जायते आमकां संवसार सांगता वय ना ना अकॉर्डिंग टू द वर्ल्डली स्टडीज वर्ल्डली नॉलेज वॉट एवर दे से इट्स अ फॅक्ट इट्स नॉट अ लाय तें जावन आसा एक फॅक्ट पूण हे फॅक्ट जें आहा तें बदलपाक कोणा कडेन पदवी आहा देवाच्या बासावणेक जें जावन आसा स्वताक पदवी आहा जे संवसार जी आमकां उतरां दिता संवसार जे आमकां रिपोर्ट दिता तितून बदलावणी आनी जेन्ना ती बदलावणी जाता ताका आमी कितें म्हणटा मिरेकल ताका आमी कितें म्हणटा टेस्टमनी जाली ताका आमी कितें म्हणटा जिवितान अजाप जालें अजाप म्हणजे कितें जें जावंक शकना नॅचरली तें घडोवन येयल्या उपरांत ताका कितें म्हणटात आमी अजाप जालें वय ना सो आमी चडशीं भावार्थान जियेता और आमी वी आर लिवींग बाय सायट So if we are righteous, if we are righteous, the righteous shall live by faith and not by sight. The physical report might be anything, maybe no cure or whatever. But at the same time, the promise of God tells us that God is able to do whatever He promises. No matter what it is, there is nothing impossible to God. Are you understanding? देवा कडेन जायना म्हणटा तें कांयच ना पूण ह्या जायना म्हणटा तें कांयच ना त्या देवाचेर आमचो भावार्थ कितलो आयज वो नितीवोन जालो आमचो अब्राहम बापूय आमचो नितीवोन जालो कित्याक लागोन भावार्थाक लागोन ताणें सोत मारलें ताणें भावार्थ लागोन म्हणून कशें गमता आमकां ही स्टॅगर्ड नॉट ही वेवर्ड नॉट बट ही बिलीव्ड द वन हू गेव द प्रॉमीस ही वॉज फुल्ली कन्विन्स्ड दॅट गॉड इज एबल टू डू वॉट एवर ही हॅज प्रॉमिस्ड त्या देवाच्यान करपाक जाता जें कितें ताणें बसयलां जें कितें ताणें प्रॉमीस दिल्या त्या देवाच्यान करपाक जाता म्हूण तो कितें जालो नाव ही इज फुल्ली कन्विन्स्ड आर यू एंड आय फुल्ली कन्विन्स्ड इन बिलिव्हिंग द प्रॉमिसीस ऑफ गॉड क्वेश्चन इज दॅट आमी कन्विन्स जाल्या काय देवाच्या बासावण्यांचेर आमची गाडी खंय तरी शिरकोल्या काय रिवर्स गियरान पडल्या काय आमची गाडी रिवर्स गियरान घालून आमी चिंतात गाडी बरी फास्ट वयतली म्हूण पूण गाडी फास्ट वचोंक जाय जाल्यार ती पयली रिवर्स न्हू ती खंयच्या गियरान पडोंक जाय फर्स्ट सेकंड ऑर थर्ड येसो न्हू रिवर्सान घालून रेस मारता फुडें वचपाक वयतली मागीर रॉंग गियर मारला आनी रायट डायरेक्शन सोदतात आमी कन्विन्स जाले काय फुल्ली in knowing that God is able in doing whatever He has promised. Whatever means there is another word for whatever. जाणान तुम्ही कितें तें? Whatever means whatever. There is no other word. Whatever means whatever. There is no condition. There is no option. कितेंय म्हणजे कितेंय जावन दी तें. कितेंय आमच्या जिविताचे प्रश्न जावन दी. God is able to do in whatever He has promised. Whatever may be the promise. आयज आमकां कितें जाय पेखवणी जाय सुटका जाय शांती जाय आमकां लेट्स से कितें सुसेग जाय कितें जाय हें सगळें देवान आमकां आपल्या बासावणेंतल्यान आमकां प्रॉमीस केलां एंड ही इज एबल टू डू वॉट एवर ही हॅज प्रॉमिस्ड बट आर वी फुल्ली कन्विन्स्ड इन बिलिव्हिंग दॅट आमी कन्विन्स जाल्या फुल्ली इन बिलिव्हिंग दॅट ऑर आर वी समवेर स्टील कितें म्हणटा तें वदो पांव दोरयान वदो पांव व्हड्यांत अशें आहा आमचें आजुनी आर वी ऑल्सो फुल्ली कन्विन्स्ड इफ गॉड हॅज सेड डन ही हॅज सेड इट एंड आय एम रेडी टू बिलीव इट नो मॅटर वॉट बिकॉज माय गॉड इज एबल टू डू वॉट एवर ही हॅज प्रॉमिस्ड एंड ही हॅज ऑलरेडी डन इट इन हीज सन जीसस क्रायस्ट टुडे आयज आमी जियेता सारकी सगळी डन डिलान आतां आनी डील उरोंक ना कांय इट्स ऑलरेडी डन डील इट्स ऑलरेडी फायनलायज इट्स डन स्टॅम्प चिको मारलो कसलो ताच्या पुताच्या रोगताचो ताच्या सॅक्रिफिसाचो स्टॅम्प मारला आमच्या जिविताचेर आनी कांय करपाचो ना देव सगळें केलां आतां आमी फुल्ली कन्विन्स जावंक जाय हें जालें म्हूण तेन्ना देवाचें अजाप बरेपण आमच्या जिवितान आमी पळोवंक पावतलीं आमची कोरणी कांय उरोंक ना फकत आमी सोत मानूंक जाय ते देवान आमचे पासत कितें केलां पळय ताचेर समजता इजी पडटा हो तर मातशें आंबट लागता मातशें आंबट लागता कितें म्हणटा ही सिस्टर कांय करपाचें ना कांय करिनासतना कशें जातलें अशें दिसता कोणाकूय
मातशें आंबट कहें गोड गोड आनी इल्लेशें आंबट मदें. तुमी जाणा मातशें आंबट म्हणजे कितें तें? मातशी आमकां आमची कोरणी घालूंक जाय. हांवें अशें केलां म्हूण म्हाका हें मेवलां? कांय ना कांय ना. आमचे कोरणेचें कितेंच ना थिंगासर. हें सगलें जें जेजून केलां पळय तेजेर जो आमी विस्वास दवरता तो जावन आसा आमचो वावर, तो जावन आसा आमचो लेबर. आमचें काम कितें? जें केलां तेजेर विस्वास दवरपाचें, तो आमचो लेबर. आनी विस्वास दवरला म्हूण आमकां कशें गमता? वी स्पेंड टायम वीथ हीम, वी हॅव अ रिलेशनशीप वीथ हीम. दॅट इज अ लेबर, दॅट इज अ वर्क. वी आर स्पेंडिंग टायम वीथ हीम, वीथ अ क्रिएटर, वीथ अ जीसस हू डायड फॉर अस. We are saved by grace through faith. That does not mean I can do now whatever I want to do. No, no. When I know that I have not done anything, but it is all His grace, I go and see that God, Lord, so much you did for me. I want to have a relation. I want to speak to you. I want to know you. You go and spend time with Him. That is your labor. So the more you spend time with the Word, the more your mind is getting renewed in knowing. Because one side, as long as we are in this world, we are in a battlefield. We are in a battleground. As long as आमी ह्या संवसारान आहा, आमकां कितें आहा? झूज चलता हांगा. कसले? संवसार एक दाखयता पिक्चर आनी देवाचें उतर दाखयता आमकां व्हडलें मेगा पिक्चर. समजता? संवसार दाखयता आमकां एक भाशेचो संवसाराची चाल आनी देवाचें उतर दाखयता आमकां दुसरें. आतां आमचें झूज चलता. कितें? संवसारा प्रमाणें चलो, उतरा प्रमाणें चलो. जोरी तर तूं उतर तुज्या जिवितान लागू करून घेना, उतरा सोवें तूं तर वेळ सारिना, उतरा सोवें तर तूं शिकोना, वेळ काडिना. देवा सांगता संबंद म्हणजे कितें? कोण सांगूंक शकता? देवा सांगता संबंद म्हणजे कितें? हे उतरा सांगता संबंद. देव खंय मेवता आमकां? काल जालेलें गेल्या आयतारा देव हा जेरुसल्याक. खंय हा देव? ह्या उतरांतल्यान देव आमकडे उलयता. आयज आमी म्हणटा आमी देवा सोवे आमी संबंद, देवा सोवे आमी वेळ सारता, देवा सोवे आमचो संबंद जोडटा, देवा सोवे वी आर हॅविंग अ रिलेशनशीप विथ गॉड, वी आर हॅविंग अ फेलोशीप विथ गॉड. हाव वी वील हॅव अ फेलोशीप विथ गॉड विदाउट हीज वर्ड? कॅन वी? नो. जेन्ना जेजू पुनर्जीवन जालो, तुमी जाणा दोग जाण इमावस चलोन वेताले. लूक चॅप्टर 24 इमावस जाग्याचेर चलोन वेताना दोग जाण चलता, तिसरो तांकां जॉयन जाता. कोण तो? जेजू. आनी ते जाणा आसले जेजू म्हूण. मागीर कितें जालें काय चलता चलता? तो म्हणटा कित्याक तुमी इतले दुखी आहात? वयव ना? कितें म्हणलें? कित्याक तुमी इतले दुखी आहा? आय विल शो यू वाय द वर्ड ऑफ गॉड इज सो इम्पॉर्टंट फॉर अस. कितें म्हणटा ते? कित्याक तुमी इतले दुखी आहात? Where Jesus asked, wait, okay, start from Luke 24, 15 onwards. 13 onwards you start. हें तुमकां कित्याक दाखयता? देवाचें उतर आमच्या जिवितान कितलें गरजेचें पळय तें जेजून पासून आमकां दाखोवन दिलां. नाव ऑन द रोड टू इमाउस, that same day, 2 of Jesus' followers were walking to the village of Emmaus, 7 miles from Jerusalem. And they walked along, they were talking about everything that had happened. आता कितें उलयताले ते? कितें उलयताले दोगूय? जेजूची खबर, मरणाची खबर ते उलयताले. As they talked and discussed these things, Jesus himself suddenly came and began walking with them. Now go to the 16th verse. Okay, but God kept them from recognizing him. Who kept? God kept them from recognizing him. जेन्ना ते दोग जाण चलोन वेता आसतना जेजू तांचे बरोबर चलोंक लागलो, पूण देवान तांकां जेजूक वळखोवपाक दिवंक ना. Now he asked them, what are you discussing so intently as you walk along? They stopped short, sadness written across their faces. ते आतां दुखी कशे आसले, तांचे तोंडां बावलेलीं, आनी तो आतां विचारता तुमी कितें डिस्कशन करीत चलता? Then one of them, Cleophas, replied, you must be the only person in Jerusalem who hasn't heard about all the things, go down, that have happened there the last few days. Go down. Now Jesus is asking, when something is written in red, it means कोण उलयता? जेजू उलयता. आतां जेजू कितें म्हणटा? Jesus asked,
What things? Jesus asked. The things that happened to Jesus, the man from Nazareth, they said, he was a prophet who did powerful miracles, and he was a mighty teacher in the eyes of God and all the people. But a leading priest and other religious leader handed him over to be condemned to death, and they crucified him. Now, आता हे जेजू कितें सांगता? जेजू म्हणटा तुम्ही कित्याक इतले दुखी जाल्या? हे दोगूय एकलो कितें म्हणटा? एकलो म्हणटा तुका खबर ना, जेजूक म्हणटा तांच्यांनी नाजारेताच्या कुर्सार मारला आनी दे हॅव क्रुसिफायड हिम. नाव वी हॅड होप्ड ही वॉज द मसाया हू हॅड कम टू रेस्क्यू इज्रायल. दीस ऑल हॅपन्ड 3 days ago. म्हणजे कितें आतां 3 दिसांनी ऑलरेडी कितें जालां? जेजू 3 दिसांनी कितें जाला? जिवोन जाला. So this happened 3 days ago. Now then some women from a group of his followers went at his tomb early this morning, and they came back with an amazing report. Go down quickly. Now they said his body was missing, and okay. Now some of our men ran. Okay, go down. This is all that when Mary Magdalene went there and all of those things. Now then Jesus said to them, "You foolish people." कोण उलयता हे? फुलिश म्हणजे कितें? कितें म्हणटा जेजू? समज नासलोलो. Then Jesus said to them, "You foolish people, you find it so hard to believe all that the prophets wrote in the scriptures." Where Jesus is taking them? Where Jesus is taking them? To the Word of God. Ata, if Jesus wanted, Jesus could have told them, "I am that Jesus rose from the dead." As I said before, how many times Jesus said about his death? He has spoken so many times. I would be crucified, and then they would be buried me, and I will raise again on the 3rd day. Yes or no? But आता जेजू तांकां खंय घेवन वयता? Are you so foolish people? You find it so hard to believe. It is so hard to believe all that the prophet wrote in the scriptures. Is it prophesied in the old covenant about the Messiah that they would be crucifying him? Isaiah, some speaking about what? That they would crucify Messiah and he would be raised God would raise him on the 3rd day. Now, prophet wrote in the scriptures, wasn't it clearly predicted that the Messiah would have to suffer all these things from before entering his glory? Are you understanding this? हें आतां हांव तुमकां कित्याक दाखयतां? हें देवानूय आमकां कित्याक दाखयलां? देवाचें बरयलेलें उतर आमच्या जिवितान अशे भाशेन आसपाक जाय. If he wanted, he would have shown them very clearly that I am that Jesus who raised from the dead. God has raised me from the dead on the 3rd day. But he is taking them where? In the Word of God, in the scriptures where prophets has already predicted that the Messiah would have to suffer all these things before entering his glory. Then Jesus took them through the writings of Moses. Where Jesus took them? Let me show you the print of my hands. Let me show you the print of my feet. Did Jesus said that? Where Jesus took them? In the written Word of God. Jesus took them in the written Word of God. He clearly said it is already written in the scriptures. It was already predicted that the Messiah would have to suffer. This was all written in the Word of God. If we want to find Jesus, we need to find Jesus in the written Word of God. Nowhere else we could find him but in his Word. And that is exactly he is telling to his disciple, telling to these two people. Then Jesus took them through the writings of Moses and all the prophets, explaining from all the scriptures the things, go down, the things concerning himself. Where is he taking them? In the scriptures. In the chapter where Moses has written, explaining everything. Keep the 27th verse fully. Then Jesus took them through the writings of Moses. Did Moses said earlier, prophet will come from among you? Yes or no? Then Jesus took them through the writings of Moses and all the prophets, explaining Moses and all the prophets, prophet Isaiah and everybody, even David. In the book of Psalms it is written. Now explaining from all the scriptures. Now every scripture from the old covenant, from the old Torah, from everything, Jesus is bringing them to the place and explaining them the scriptures, the things concerning himself. By this time they were
nearing Emmaus and almost they reached. But Jesus, where he took them? In the word of God. Where he wanted them to see Jesus? In the word of God. Now why they were sad, they gave the reason. Brother, can you please go up? Slowly. Go up, 27. Okay, go up. Go little up. From here only go up. Yeah. Okay, go up little. No, go down. Go to the place, same scripture, but go to the place where they say they crucified him. Okay, go to the verse 14. Go 18th verse. Go 21 again. I'll show you something in 21th verse. Okay. We had hoped he was the Messiah who had come to rescue Israel. एंका कितें दिसलेलें? कितें सांगतात ते जेजूक कितें म्हणटा ते? आमकां तेजेर बोरवोसो आसलो तो जावन आसा एक सोडवणदार. मसाया म्हणजे सोडवणदार आनी तो आमकां सोडयतलो. ही विल रेस्क्यू इज्रायल. दीस ऑल हॅपन्ड 3 days ago. एंका कितें दिसतालें? वो येतलो आनी आमकां सोडयतलो, इज्रायलाक सोडयतालो. इज्रायल कोणाच्या हाती खाला आसली त्या वेळार? रोमकार कोण अधिकार चलयतालो? इज्रायलाचेर कोण अधिकार चलयतालो? रोमकार चलयताले. एंका कितें दिसलेलें त्या वेळार? जेजू आयला आमकां ह्या गुलामपणांतल्यान सोडयतलो. पूण जेजू त्या कामाक आयलोलो. जो मेन सगळ्यान सुबेज गुलामपण कोण करून आहलो आमकां? मनशाच्या रुपान. सैतान सगळें मनशाच्या रुपान आमचेर दोनीपण चलयतालो. मरण आमचेर दोनीपण चलयतालें. एंका कितें दिसलेलें? वो येतलो आनी आमकां सगळ्यांक सोडयतलो. एंका खबर नासली जेजू कसल्या राज्यांतल्यान एंका सोडोवंक आयलोलो. तेका लागून जेजू कितें करता? एंका सोजमणी नासली. हेंचें काळीज निबोर आसलें. एंका सोजमणी नासली म्हूण जेजू तांकां खंय घेवन वयता? आपणाच्या उतरान घेवन वेता. मोजेसान कितें बरयलेलें? सगल्या प्रवाद्यांनी कितें बरयलेलें जेजू विशीं? रिगार्डिंग हिमसेल्फ, कन्सर्निंग हिमसेल्फ, जेजू विशीं पळय कितें बरयलेलें तें जेजू तांकां सगलें उतरांतल्यान तांकां दाखोवंक दिता. द रिजन आय टूक यू ऑल ओवर हियर जस्ट टू शो यू दॅट जीसस वॉन्ट अस टू फायंड हिम इन द वर्ड ऑफ गॉड. जीसस वॉन्ट अस टू फायंड हिम इन द वर्ड ऑफ गॉड. जरी तर आमी देवाचें उतर आयकता, घरा वचोन तर बसोना, टायम करिना, कितेंच जावपाचें ना. इट्स व्हेरी क्लियर. कांय बदलांनी जावची ना इफ वी डोंट स्पेंड टायम विथ द वर्ड ऑफ गॉड, इफ वी डोंट स्पेंड टायम विथ अ फादर, इफ वी डोंट गिव आवर प्रायोरिटी टू द वर्ड ऑफ गॉड फर्स्ट एंड अबाव एवरीथींग. आमच्या जिवितान आमी तर पयलो व्हरतो जागो ह्या उतराक तर आमी दिना, ह्या उतराची सोजमणी आमकां येवची ना. समजता? सो ह्या उतराक आमच्या जिवितान कितलो पयलो वयलो जागो आसपाक जाय. इवन जेजूक पासून आमी ताका असो भायल्यान सोदलोलो ताका नाका. जेजूक आमी खंय सोदूंक जाय? जेजूक सोदूंक जाय आमी त्याच्या उतरान. जे भाशेन अब्रामान, यू कॅन गो रोमन्स चॅप्टर 4 अगेन. जेजूक देवाची बासावणी जेन्ना अब्रामान सोत मानली, उतराक पयलो वयलो जागो दिलो. तेज्या जिवितान ताणें जे घडोवंक केन्नाच जायना ती घडणी तेज्या जिवितान घडोवन आयली. आनी आयज तुमी आनी आमी सगलीं ह्या तेज्या बासावणेची जावन आसा एक सोसोद. वी आर द डिसेंडंट ऑफ एब्राहम. समजता? जे भाशेन ताणें तें उतर मानून घेतलें. गो डावन ब्रदर, गो टू द 22-23 वर्स. ओके, एंड गो टू KJV प्लीज. Go KJV. Yes. See. So, and being fully convinced that what he had promised, he was able also to perform. आयज आमी अब्रामाच्या जिवितांतल्यान आमी शिकोवंक जाय की देवान ज्यो बासावण्यो दिल्या, देवान ह्यो सगल्यो आमच्या जिवितान घडोवन हाडल्या आदी फुडेंच हें आमी बासावणी उच्चारूंक जाय. बासावणी आमी तोंडांतल्यान
उलोवंक जाय. जितलें आमी उलयतलीं तितलें आमचें मन रिन्यू जातलें. जेन्ना आमचें मन आनी आमचो आत्मो जेन्ना अलायनमेंटांत येता, जेन्ना दोनी सांगाता येता, वेन आवर स्पिरीट एंड आवर स्पिरीट एंड आवर सोल कम्स इन अलायनमेंट, स्पिरीट आमचें ऑलरेडी रिन्यूड आहा, एवरीथींग इज कंप्लीट इन अ स्पिरीट. बट जेन्ना आमचें मन एग्री जाता स्पिरिटाचेर, आमच्या कुडीचेर आमकां पळय कितें गरज आसा, आमच्या भायल्यान जिवितान आमची गरज आसा तें आमकां दिसती पडोन येता. आनी तेन्ना आमी म्हणटा मिलाक जाली, ओचोरियां जालीं, अजाप जालें. वय ना, देव कसलो? अजापांचो. देव कसलो? मिलाग्रेंचो. वय ना, जे सादारण घडोवन येयना, जे नॉर्मली घडोवन येयना, ते देवाच्या उतराक जेन्ना आमी स्वत मानता, उतराचेर पातयेता, सुपरनॅचरली आमच्या जिवितान घडण्यो घडोवन येता, जे देवाच्या उतरा प्रमाणे, बासावण्या प्रमाणे आसा पळय त्यो. समजता, जायते फावटी आमकां दिसत आमची भुरगीं आमकां कॅर कोन्ना, उलयना, रेस्पेद दिना. दिसता केन्ना? आयकोना. तुमकां दिसना तुमची भुरगीं कोन्नान काय? आमची इल्लीशीं आहा म्हणल्यार कसले कोतात केन्ना केन्ना धाकटुलीं, जाल्यार व्हडलीं आनी कितें कोतिलीं हांव नको. समजता? सो तेन्ना आमकां कितें जाता? दुखी जातात आमी. येसो न्हू, टेम्पर लूज जाता. काल पासून म्हाकाय जाता. जेन्ना वेन आय वॉज स्टडींग मातशें मस्ती जाता, कितें जाता, मागीर आमी मातशें टेम्पर मातसो हाय जाता न्हू आमचो, जायना? मातशें जाता गरम. सो मागीर तापयता, मागीर आमकांच मातशें फील जाता, गिल्ट जाता, कितें केलें अशें जाता. बट एट दॅट टायम सडन रिएक्शन इट कम्स. Even though we are studying the word, but yes, I believe we are still in a process. We are learning. Every day is a learning day. I would say nothing is just coming just like that. It's a process of, our life is getting transformed, and it is a process day by day. Every day, in somewhere or the other area, you're getting renewed, you're getting transformed, you're getting changed. I'm not saying it's instant. Khui na khui eka bagan आमची बदलावणी जाता, आनी every day एक जावन आसा एक तो मशीन कशें आसता आमचें गिरोण पळयला तुमी, चालू आसता, एकेच पाटीन जाता, उरता न्हू. ते भशेन आमचें जिवीत तशेंच, इट्स अ प्रोसेस, चालू आसता तो. जितलें चालू उरता तितलें आमचें ट्रान्सफॉर्मेशन चालू आसता, उतर चालू आसता, बदलावणी चालू आसतली. उतर बंद जातलें, आमची गाडी मागीर ती घट जाता. समजता? ताका लागून घट करया नाका, चालूच उतरान वाडया, चालूच उतरान रावया, शिकया, टायम स्पेंड करया. कितें वेळ मेवता म्हणून काम सोडून उतराक बसा तुमी. वेन यू गेट टायम यू सीट विथ द लॉर्ड. बट इवन वेन यू डोंट गेट टायम यू कॅन मेक अ टायम. हेर कामाक आमी रोकडो टायम काडटा वो काडना? सगल्या कामाक आमकां रोकडोच टायम काडटा. कोणाची कितें खबर आयकोंक उबी रावली, आमकां गमना पासून कितलो टायम जालो. बट तोच टायम आमी देवाचें उतर शिकोंक घालूंक जायना? जाता न्हू? नाल्यार आनी कोण येयली शेजाऱ्या दारार, तांकां रावली, आपोवया, तांकांय बसोवया, आयकोनी तांकांय देवाचें उतर. वील टेक देम ऑल्सो. खबरो आयकोंक टायम घालया नाका, पूण आमी देवाच्या उतरान टायम घालया. कित्याक जेसू पासून म्हणटा आपली वळख दुसऱ्यांक दाखयतलो, आपल्या शिसांक आपली वळख दाखयतलो, तो खंय घेवन गेलो? तांकां उतरान घेवन गेलो, स्क्रिप्चरांनी घेवन गेलो, सगल्या आदल्या बुकान घेवन गेलो, मोजेसाच्या बुकान घेवन गेलो, सगल्या प्रॉफिटांच्या बुकान घेवन गेलो, त्या बुकान घेवन गेलो ज्या जाग्याचेर जेजू विशीं खबर बरयलेली, सोडवणदाराच्या विशीं खबर बरयलेली. सगल्यो खबरो ताणें तांकां दाखोवन दिल्यो. स्क्रिप्चरान म्हाका सोदात, पळयात स्क्रिप्चरान कितें बरयलां, उतरान कितें बरयलां, देवाच्या बासावण्यांनी कितें बरयलेलें, सोडवणदाराची खबर, सोरेस्पराच्या पुताची खबर, उतरान आपणाक सोदा म्हणटा तो. आयज आमी ह्या उतरान ताका सोदुया, कित्याक जेजू जावन आसा हें सोबद, हें उतर. हांव जाल्यार तो सदांच म्हणटा, जेजूक तुमी सोदतात उतरान सोदा, कित्याक तो उतरान आसा, तो आनी खंय ना, तो उतरान आहा. आयज आमकां हें उतर दिसांनी रात, आनी जितलें शिकता न्हू तितली तुमकां आनीक तान लागतली. जितलो तुमी वेळ सादता तितली तुमकां उतराची आनीक भूक लागतली. आनी हें अशें घडटा, कित्याक हो आत्मोच असो आहा की तो उतराक भुकेता, आनी आमी ताका जेवण दीत रावूंक जाय. दितेली दिवची नान? दितेली. प्रेज गॉड. नाव एंड देयरफॉर इट वॉज इम्प्युटेड टू हिम फॉर रायचियसनेस. आतां हें देयरफॉर म्हणजे कितें? ताणें जायतें केलां पयलें हिंगासर, आनी हो जावन आसा तेजो लेबर. अब्रामाचो लेबर कितें? ही स्टॅगर्ड नॉट, ही कन्सिडर्ड नॉट, ही वेवर्ड नॉट. अंडरस्टँडिंग? ही बिलीव्ड अगेन्स्ट हीज होप. He had a hope in the promises of God. That was his labor. He considered not his own body, now dead. He considered not Sarah's dead womb. That was his labor. And therefore, it was imputed to him for righteousness.
He considered not any of his lackness which was in his body, which was in his life. He considered not. तेणे आपणाचे जे कितें उणेपण आहा ते जे तेणे मेजूंकूच ना, कावंटूच करूंक ना, कन्सिडर करूंक ना, तेचेर तेणें ध्यान पासून दिवंक ना. पूण तेणें आपल्याचें सगळें ध्यान कित्याचेर घातलें? देवाचें प्रॉमीस, देवाच्या बासावणेचेर घातलें. कित्याक? ती बासावणेक ताणें सगळ्यान पयलो वयलो जागो दिलो. कित्याक? बिकॉज ही अंडरस्टूड नाव, ही फुल्ली कन्विन्स्ड, ही फुल्ली पर्सुएटेड दॅट वॉट गॉड हॅड प्रॉमिस्ड he is able also to perform. He is also able to do in whatsoever he said. If he said he has made me the father of many nations, yes, he had made me the father of many nations, and I believe. And when he believed, therefore it was imputed to him for righteousness. Go down. Now it was not written for his sake alone that it was imputed to him, but for us also, to whom it shall be imputed. Now if we believe on him that raised up Jesus our Lord from the dead, go down, who was delivered for our offense and was raised again for our justification. Go 23 verse and go AMP please. See. Now, not for his sake alone. Go to the 22, we'll read 22 also. Therefore, his faith was credited to him as righteousness. What was credited to him? Therefore, his faith was imputed to him, credited to him. त्याचो भावार्थाक लागून ताका नितिवनपण फावो जालें. कित्याक लागून? ताचे कोरणेक लागून तो नितिवोन जालो. कित्याक लागून तो नितिवोन जालो? अब्राम कित्याक नितिवोन म्हटलं आमी? हां, कितें ताणें केलें? काम केलें व्हडलें? कितें केलें? आं, आयज आमी नितिवोन कशी? आयज आमी कशी नितिवोन? आतां समजता हें नितिवोनपण आमकां कशें फावो जालां तें? अब्रामाच्या जिविता वयल्यान आमी समजुणी घेवंक जाय नितिवोनपण कशें फावो जाता. आतां कायदो कितल्या वर्सांच 400 वर्सां मागीर आयलो, पूण अब्राम केन्ना जियेतालो? कायद्या पयलो, मानामेताच्या पयलो जियेतालो. वयवो ना? सो आयज आमी जेन्ना आमी कोरणी करता आनी आमकां नितिवोनपण जाय म्हणटा म्हणचे कितें आमी मानामेत सांबाळून आमी देवा मुखार बरी अशी आमकां आमी दवरूंक सोदता. पूण अब्राम कसो जालो नितिवोन? भावार्थान, कायदे पाळून न्हय, मानामेत सांबाळून न्हय. सो कोणाच्यानूच आपूण वावर करून, आपलें बरेंपण काम करून, आपली कोरणी करून आमकां नितिवोनपण मेळोवन घेवपाक आमकां जायना. Therefore, his faith was credited to him as righteousness. What is righteousness? Right standing with God. अब्राम देवा मुखार नितिवोनपणान उबो रावपाक ताका पदवी जाली. कशी? ताच्या भावार्था उदेशी. आयज तो नितिवोन कसो जालो? आयज तो देवा मुखार उबो रावपाक कसो जालो? कित्याक लागून? ताच्या भावार्था उदेशी. Now, not for his sake alone was it written that it was credited to him, but 24. Go 24. But for our sake also, to whom righteousness will be credited, as those who believed in him who raised Jesus our Lord from the dead, who was betrayed and crucified because of our sins. Why he was betrayed and crucified? Because of whose sin? कोणाच्या पातकाक लागून ताका खुर्सार मारलो? जेजू खुर्सार कित्याक खिळायलो? कोणाच्या पातकाक लागून? हां, आमच्या पातकाक लागून. आमच्या पातकाचें फारीकपण जर तर जेजूचेर दिलां, आयज आमच्या पातकाचें फारीकपण आमच्यो कोरण्यो करून आमच्यांनी मेळोवन घेवंक जाता? हां, समजलें तुमकां? कितें म्हणलां? समजलें? आमच्या पातकाचें फारीकपण कोणाचेर पडलें? जेजूचेर खुर्सार. करेक्ट? आमच्या पातकाचें फारीकपण कोण जालो? जेजू जालो. सो आयज आमच्यांनी म्हणूं येता, म्हज्या पातकाचें फारीकपण जेन्ना हांव दितेलें तेन्नाच म्हाका मेळटलें म्हणूंक जाता म्हज्यान? पळय म्हणटात न्हू आमी केन्नाय दुयेंस आयलें, हें म्हज्या पातकाचें फारीकपण दिसता. केन्नाय कसलें संकोश्ट आयलो, कितें तरी हांवें वायट केलां दिसता.
कितें तरी म्हजे कडेन चूक जाल्या दिसता. हे तो कॉमन डायलॉग आमचो. कितें तरी हांव खंय तरी हांवें कितें तरी मिस्टेक केल्या म्हणून आयज हें म्हाका फावो जालां दिसता. आमकां तर आमच्या कोरण्या उद्देशीन तर अशें आमकां पातोक तर आमकां बोते आमचें उस्तोतालें जावं आमचे कोरणे उद्देशी तर आमकां फारीकपण जातालें जाल्यार जेजूक खुर्सार मरोंक कोण गरज वयवो ना. वन सायड वी आर सेयींग जेजून आमचे पातोक खुर्सार व्हेलें आनी आमकां बोगसोणें दिलें. On other side we are saying if we do something wrong we are asking for God let me do something so that I would be forgiven. म्हाका कितें तरी करून दी सो दॅट म्हजी पातकां बोगसोनी. मागीर आमी कितें तरी कोरण्यो करपाक वेता सो दॅट देवान म्हाका बोगसूपाक वयवो ना. आमकां बोगसोणें मेळपाक एकूच वस्त आहा तें जावन आसा जेजूचें रोगोत. तेच्या वयर आनी कांय ना. आमच्या पातकाचें फारीकपण कितें? जेजूचें रोगोत. जेजूचें पवित्र अमोलीक रोगोत आमच्या पातकाचें फारीकपण. आयज आमी कसल्याय संकोश्टान आसोनी, आयज आमी कसल्याय पातकांत आसोनी, इवन दो आयज तुमकां जण एकल्याक जी कोण आयकोता जोरी तर तुमकां दिसता आयज हांवें वायट केलां म्हूण आयज म्हाका हें पडलां फारीकपण आनी म्हाका म्हज्या पातकाचें फारीकपण उगडास कोर तें जेजूच्या रोगताचो आनी एकूच म्हूण जेजू तुज्या रोगतान तुवें म्हाका धुवन काडलां आनी सगल्या पातकांतल्यान तुवें म्हाका बोगसोणें दिलां म्हूण तुका हांव वार्गां दितां आनी हांव सोत मानतां तूं जालाय म्हजें पातोक त्या खुर्साचेर. हें सोत मान आतां रायट नाव. जोरी तर आमकां दिसता न्हू आदली खबर न्हय. रायट नाव वेन यू हियर दीस गॉस्पल बिकॉज आमची सोडवण आमचें साल्वो सांग जावन आसा. टुडे इज द डे ऑफ द सल्वेशन. वेन यू हियर द वर्ड डू नॉट हार्डन युअर हार्ट बट यू बिलीव. बी सेन्सिटीव टू द वर्ड ऑफ गॉड. आतां पासून आमच्या सोडवणेचो वेळ हो. खंयसर ना खंयसर आमच्या काळजान तर आमकां एक जोडाय आसा, एक आमच्या मनान तर एक जोडाय आसा आनी आमकां अशें दिसता की म्हज्या जिवितान जायतें वायट घडलां आनी हांवें जायतें वायट केलां. आयज म्हाका कशें बोगसोणें जातलें हें पळय. who was betrayed and crucified because of our sins. आमच्या पातकाक लागून तो थिंगासर शिराब जालो, आमच्या पासत पातोक जालो, ताका खुर्सार खिलायलो. कोणाक लागून? our sins. Jesus has not committed any sin. He knew no sin. There was no sin in him. He became sin on the cross for you and me. आमच्या पातकाक लागून ताणें तो खुरीस उबारलो आपणाच्या कांदार. आपूण उमकोळ्ळो त्या खुर्सार आमच्या पातकाक लागून. सो जेजूचें रोगोत जावन आसा आमच्या पातकाचें फारीकपण, आमचे कोरणी न्हय. सो वेन यू बिलीव सोत मानता तो जावन आसा आमचो लेबर, तो जावन आसा आमचो वावर. आमी सोत मानप, आमी सोत मानता जेजूचें रोगोत, पवित्र अमोलीक रोगोत, त्या रोगता उद्देशी आमचें फारीकपण जालां. एंड who raised from the dead because of our justification, our acquittal, absolving us of all sins before God. Go NLT please, for 25th verse. He was handed over to die because of our sins, and he was raised to life to make us right with God. He was raised to life to make us right with God. So is he now raised to life? जीवन जाला तो. So तो जीवन जाला उपरांत आमकां कितें जाता? To make us right with God. So now he is already raised from the dead, right? So are we right in the eyes of the Lord when we believe? Yes. Hallelujah. सो देवान आमकां जेजू सोवें आमकां नितीवंत केल्या. कितें करपाक? देवा मुखार आमी स्वतान उबी रावपाक, विथ रायट स्टँडींग विथ गॉड. देवा मुखार आमी उबी रावपाक देवान आमकां नितीवंत केल्या. समजता? हें नितीवंतपण जावन आसा एक देणें. आमी सुरवातेक पळयलां इन Romans 5:17 वी सॉ रायट अबंडन्स ऑफ ग्रेस एंड गिफ्ट ऑफ रायचसनेस. ह्यो गिफ्ट जावन आसा देवाचें आमकां देणें. सकाळच्या टिचिंगान आमी पळयलां न्हय. सो आमचें नितीवंतपण आमच्यांनी इकतें घेवंक जायना, आमच्यांनी कोरण्यो करून घेवंक जायना, आमी कितें फारीक करूंक जायना. पूण हें नितीवंतपण जावन आसा देवाचें आमकां देणें. It's a free gift of God. The righteousness of God which we receive today in Christ Jesus is a free gift of God, where we don't do any work for it, but we have received it freely. And now we believe it by faith. And देवाचें नितीवंतपण जावन आसा कितें? भावार्था उद्देशी. God's righteousness is what? By faith and not by works.
हालेलुया. समजले तुमकां? आयच्या दिसाचें समजलें? सकाळीं आमी शिकले अब्रामाची जिविताची हें पळयलां, आमी जिवीत पळयलां. आयज पासून आमी सेकंड टिचिंगांनी आमी तेंच कंटिन्यू केलां. सो ताच्या जिवितान घरा वचून तुमी वाचात. जेनेसीस 12, 13, 14, 15, 12, 15 वाचात. कशें देव आयलो, अब्रामा कडेन उलयलो, पासावणी दिली, अब्राम खंय आसलेलो. रोमन्स 4 आमी पळयता अब्रामाचें जिवीत. जायते कडेन तुमी वाचा, ग्रो जाया उतरान. कित्याक जेजू इमावास आतां आमी एक चॅप्टर घेतलेलो लूक 24. कितें पळयलां आमी? जेजू खंय घेवन गेलो तांकां? जीजस टूक देम वेर? बॅकयार्ड. बोर्डेक घेवन गेलो असो बिचारेली. जीजस टूक देम वेर? इन द स्क्रिप्चर्स. वेर जीजस टूक देम? इन द स्क्रिप्चर. वेर यू शूड टेक yourself now? In the scripture. How will I understand Jesus more and more? In the word of God. Hallelujah. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. कोणाक कितें प्रश्न आहा? Now understanding? Hallelujah. सोंपें जाता? नाल्यार म्हणचे आवय ह्या अब्रामाच्यो खबरो कितले वर्सां फाटल्यो त्या आनी कित्याक आमकां? आमचें सांग कितें प्रॉब्लम तें. ते जे पळयले उपरांत आमची प्रॉब्लमां सॉल्व जातली. कशी? सुपरनॅचरली जेन्ना आमी हें स्वत मानतली, हें पळयतली अब्रामाच्या जिवितान कशें घडलें तेन्नाय. आतां गायन कसलें केलां? देव अब्रामाचो, देव इसाकाचो, देव जाकोबाचो, आनी आयज तोच देव म्हजो आनी तुजो. वो देव तेन्ना तर हे भाशेन वावुरतालो. आयजूय सेम सिस्टम आहा देवाची. देवाचें सिस्टम चेंज जाता ना. देव ECG ग्राफ न्हय. देव constant, steady, still, same. Yesterday, today, forever. Hallelujah. आमी मातशी प्रॉब्लेम येयली, आल्ली धरली. येसो न्हू? आनी मातशें कितें जालें आनी घालता धोलता. सारकें? पूण देव सदांच स्टील. Hallelujah. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Hallelujah. असं कितें विचारपाक? थकल्यान तुमी? थकल्यान? ना न्हय. आर्गा जेजूक. लेट्स ऑल क्लोज आयज. थँक यू जीसस. थँक यू आबा फादर. थँक यू होली स्पिरीट. बापा तुका आमी दिनवासता हे सोबीत आयच्या दिसा पासून. आयज आख्खो दीस तुवें आमकां तुज्या उतरान बाळगून दवरली. तुज्या उतरान तुवें आमकां भिजोवन दवरली. आयज एक एक उतर जें आमी आयकलां, जें आमी शिकल्या, आमच्या कालसान जें उतर आमी घेतलां, भावार्थाचें उतर. कित्याक तुजें उतर म्हणटा देवाचें उतर आयकोन आनी आयकोन आमचो भावार्थ वाडटा. आयज तुजें जें उतर आमी आयकलां आनी भावार्थान आमी वाडत वेता. ह्या उतरा प्रमाणे म्हूण तुका आमी आर्गां आनी तुका वाखाणी दिता. बापा तुज्या सगल्या देण्या पासून जे जेजू उदेशी तुवें सगल्यो बासावण्यो घडोवन हाडले, हे सगल्या एका एका बासावणे पासून तुका आमी दिनवासता आनी तुका आमी आर्गां दिता. ह्याची शिकवण तुवें आमकां बरे भाशेन शिकयली, बरे भाशेन तुवें आमकां समजोणी दिल्या. आनी समजोंकूय ना जाल्यार तूं आमकां हें समजयत आसा म्हूण आमी भावार्थान स्वत मानता. तुजें उतर जें भायर सरता तें केन्नाच बेश्टें तुजे कडेन परतें वचना, पूण तें फळ दिवनूच आमकां रावतलें. आनी तुजें एके एके उतर आमी आमच्या कालचान वंपलां आनी आमी जायत्या मापान ताजें बी आमकां जें बी आमी वंपलां जायत्या मापान आमकां फळ तुवें फावो केलाय म्हूण तुका आमी आर्गां आनी वाखाणी दिता. पळय तोत्म्या, तूं आमचो सांगाती, तूं आमचो शेराती, तूं आमकां हें एक एक उतर शिकयता म्हूण तुका आमी आर्गां आनी वाखाणी दिता. तुजो सांगात तूं आमकां दर एका पावटीक आनी दर एक घोडेक तूं आमकां तुजो सांगात दिता म्हूण तुका आमी दिनवासता. होली स्पिरीट, वी थँक यू फॉर रिविलिंग एवरी ट्रूथ फ्रॉम दीस वर्ड ऑफ गॉड. लॉर्ड, थँक यू फॉर रिविलिंग इट टू अस. थँक यू फॉर हेल्पिंग अस टू ग्रो इन दीस वर्ड, ओ लॉर्ड. होली स्पिरीट, it is you who have written this word of God, and thank you for the revelation. Thank you for the hidden secret which you are revealing to us in our spirit, Lord. Holy Spirit, as we have heard your word for the whole day, help us, Lord, as we go home, help us to grow more strongly in this word.
Just the way how Father Abraham received the word of God, the promise of God, he staggered not, he worried not, he wavered not. Help us, Lord, not to stagger, not to waver, and not to consider anything which is there in our physical, but to believe strongly in the promise of God. Thank you, Lord, for giving us the example of the life of Father Abraham, how he became the father of many nations, how he became the father of faith. Thank you, Lord Jesus, for helping us to grow in our faith. As we are continuing this retreat for the next Sunday, Lord, help us by that next Sunday to come. Help us, Lord, to grow more in your word of God, where we come with a more revelation, more understanding, with deeper understanding, Lord, and with a more and more of revelations. Thank you, Father. Thank you, Jesus. As your people who has received your word, as they go home, Lord, help us. And I know you go with them. You are with them. You're teaching them. And you're going also with them and guiding them into all the truth, Lord. Because you are the Spirit of truth. Thank you, Father. Thank you, Jesus. In Jesus' name we pray. Amen. Hallelujah.